सर वेलकम तुमकां. लास्ट वीक तुम्ही एक सेन्सिटीव असो स्टेटमेंट दिलो की जेन्ना BSCची मिटींग जावन तुम्ही भायर आयले एसेंब्लीन तेन्ना मिडियाक बायट दिता आसतना तुम्ही मुद्दम उल्लेख केलो की सोशल मिडियाचेर जे न्यूज चॅनल्स चलयता जावं डिजिटल मिडियाचे न्यूज चॅनल चलयता हांकां खंय तरी एक नवें बील इंट्रोड्यूस हे येणाऱ्या एसेंब्लीन जावपाचें आसा आणि तें बील आमकां खंय तरी घातक आहा. जावं जे चॅनल्स डिजिटल मिडियाचे जावं सोशल मिडियाचेर इंडिविज्युअली चलयता तांकां खंय तरी तें माल पडपाचें हाका घातक आहा. हेजेर मातसो उजवाड सर तुमी घालचो. आज तुम जर तरी चोयल जाल्यार की डिजिटल मीडिया and डिजिटल मार्केटिंग is the new trend and is the trend to stay. Digitalization in everything, government documentation, GI mapping, Kumdadi mappa, survey plans, everything is going digitalized. Same way is the news. Print media is also now going on digitalized. Newspapers digital format वाटताय. The whole idea is this is generation next and this is only going to get enhanced with artificial intelligence आणि हे सगळें घालून. सो जेन्ना नवे भुरगे कॉलेज करून मिडिया कोर्सीस करून ग्रॅज्युएशन बी करून इन मिडिया सेगमेंट येता आणि आपल्यागेले चॅनल ओपन करता, एक यूट्यूब चॅनल जावं फेसबुक चॅनल जावं ओपन करता आणि तो दाखयता इश्यूज गोंयचे, जाल्यार ते मिडिया भुरग्याक ते फेसबुक जो दाखयता, जो युट्यूबार चॅनल ओपन करून दाखयता तेका आणि एज वेल एज द मिडिया हाऊसेस आहाय तेंक दोगांयकूय सेम दर्जो दिवपाची गरज आहा. बोथ ऑफ देम शूड गेट द सेम स्टेटस. नाजाल्यार नये भुरग्यांक एंटरप्रिनर्सांक कितकोन वयर काडले इन द मिडिया. हे वर्किंग जर्नलिस्ट म्हणून एक कॉन्सेप्ट आहा. इंडिव्हिज्युअल रेकॉग्नायझेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट आणि वर्किंग जर्नलिझम जे करताय तेमकां म्हाका दिसता वर्किंग जर्नलिस्ट म्हणून टॅग करपाची गरज आहा. जे बेनिफिट्स आहाय ते बेनिफिट्स तांकां मेळपाची गरज आहा. गुज जे आहा, गुजा अंडर सगळ्यां हाडून एक एक मिडिया फॉर्मात टॅग करपाक म्हाका दिसता गरज ना. आय थिंक वी नीड टू एन्श्योर दॅट एक्रिडेशन एज वर्किंग जर्नलिस्ट should be given. Why? Because it is crucial that digital media जी आहा आणि जे digital media reporters जे आहा are formally recognized as working journalists. This would not only legitimate any or their role but also provide the necessary legal protections. कित्याक हे जर केलं जाल्यार कायद्या प्रमाणे जो ऍक्ट आहा 2014 गोवा स्टेट मिडिया रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्रिडेशन रूल्स आहे 2014 चे, हे रुल्सा प्रमाण तांकां जाय ते लिगल सपोर्ट जो आहा तो मेळटलो वन्स दे आर कन्सिडर्ड एज वर्किंग जर्नलिस्ट. इन्क्लुजन इन DIP ऑफिशियल म्हणजे तांकां कसलेय DIP ऑफिशियल इन्व्हिटेशन आहा, प्रेस कॉन्फरन्स आहा, तांकां तितून इन्क्लूड करचे, तांकां आपयचे, ऑफिशियली आपयचे. तांकां हें जातलें वर्किंग जर्नलिस्ट टॅग एक्रिडेशन तांकां जर मेळ्ळें तांकां ऑफिशियल इन्व्हिटेशन येतलें, तांकां एक्सेस टू बेनिफिट्स मेळटले. डिजिटल मिडिया जर्नलिस्ट जे आहाय तांकां सेम बेनिफिट्स मेळपा जाय दॅट दी अदर्स जे मेन स्ट्रीम मिडिया आहा, जे मिडिया हाऊसेस आहाय तांकां जे बेनिफिट्स मेळटाय हे आमगे भुरग्यांकूय फेसबुक चॅनल्स, युट्यूब चॅनल्स उजा करून जे कोण न्यूज हे कोताय तांकां हेच बेनिफिट्स मेळपा जाय. प्रोविजन्स ऑफ प्रेस रुमां युटिलायज करपाक, प्रेस रुमां फॅसिलिटीज ज्यो आहाय त्यो घेवपाक, डेली एक्सपेन्सीस फॉर द प्रेस रूम, जो जो कॉस्ट दुसरे मिडियाकूय मेळटा ते तांकांय मेळपा जाय. सो आय थिंक टुडे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जे जे बिल पास जाताय दे मेक शुअर दॅट आवर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्रिडेशन इज बीन टेकन केअर ऑफ, दे आर इन्क्लुडेड इन दीस. तांकां भायर घालप ना. आनी जोरी तरी सरकारा दिसता हे जे आमगे भुरगे आहाय एंटरप्रिनर्स आहाय ते वन सायडीड, कित्याक सरकारान हेज्या पयलीं म्हणलो आहा ते एक्टिविस्ट आहाय म्हणून थोडे. होय, समज एक्टिविस्ट आहाय आणि ते सरकारा एगेन्स्ट जे सरकार रॉंग करता ती काम दाखयताय जाल्यार द अदर सायड तुमगे मिडिया हाऊस जी आहाय तेमच्यान दाखोवपा जाता. सो ते वन सायडीड दाखयताय, रॉंग तुम कोताय ते दाखयताय म्हूण तुमच्यान तांकां एक्रिडेशन दिनासतना, बेनिफिट्स दिनासतना बंद दवरपा जायना. सो दिस इज अ कॉल टू ऑल इंडिव्हिज्युअल एंटरप्रिनर्स. तुम भायर सरचें, तुम रेजिस्टर जावचें एज इंडिव्हिज्युअल मिडिया हाऊसेस आणि भुरगे येवचे टू बिकम वर्किंग जर्नलिस्ट. आणि हे सगळे भुरगे जे आज गोंयकार भायर सरताय वर्किंग जर्नलिझमाक पार्टिसिपेट करताय तांकां सगळ्यांक सरकारान एक्रिडेशन दिवचें एज वर्किंग जर्नलिस्ट
आनी तांकां ह्यो सगळ्यो बेनिफिट्स दिवच्यो हे आमी असेंब्लींत उलयतले. सगळे तुमी जे न्यू एंटरप्रिनर्स आहाय, जे डिजिटल मिडिया आहाय, तुमचे पासत हांव तुमगेलो आवाज जो आहा हांव असेंब्लींत दिवपाक व्हरतलो आनी तुमचे पासत तुमकां हे बेनिफिट्स मेळपाक हांव ही वाट जी आहा आय वील टो दिस लायन टू दी असेंब्ली ऑन द 24th, 25th, 26th एंड आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट that whenever you are passing any bill, Goa media persons and media institutions bill जे तुम्ही हाडटाय तितून तुम्ही वर्किंग जर्नलिस्ट हे आमगे भुरग्यांक एक्रिडेशन दिवन तांकां हे बिलान एकोमोडेट करचे. ते आमगे भुरगे, ते गोंयकार भुरगे आनी तांकां वयर काडटो जाल्यार दिस इज द ओनली वे दॅट वी हॅव टू हेल्प देम एंड टू मेक शुअर दॅट दिस इंडस्ट्री ग्रोज. दिस इज अ बिग इंडस्ट्री. आज आमगेले भुरगे मोबायल घेवन व्हिडिओ काढताय आणि मीडिया रिप्रेझेंट करताय. मुखार मुखार देर इज लॉट ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजी दॅट इज गोइंग टू कम. लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू ग्रो अँड आय थिंक दिस इज अ बिग एरिया वेर वी नीड टू फोकस एज अ इंडस्ट्री. वी नीड टू इन्वेस्ट. वी नीड टू मेक दिस इंडस्ट्री फ्लरिश. आणि हे करतो जाल्यार एक्रिडेशन एज वर्किंग जर्नलिस्ट इज अ मस्ट फॉर डिजिटल मीडिया एंटरप्रिनर्स इन गोवा.